नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. गोयच्या राज्यसभा खासदाराची वेंचणूक धुकल्ली फुडें. वेंचणूक पयलीं थारिल्ली 8 जूनाक नवी तारीख थारल्या उपरांत कळयता वेंचणूक आयोगान सांगल्या राज्याच्या अधिकाऱ्यांक. म्हादय केशीत कर्नाटकाचो एक्सपर्ट साक्षीदार पेड. लाखांनी बिलां लावन ट्रिब्युनला मुखार साक्षी पेड साक्ष ग्राह्य कशी धरतले? गोंयचो आर्ग्युमेंट सुनावणी जुलयांत. जीसीएचे फंड फ्रॉड केशींत एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जीसीएचो सेक्रेटरी बाळू फडकेची करता चौकशी. ईडीन बाळू सयत जीसीएचे चेतन मुल्ला आड केला एफआयआर. लेट नाईट म्युझिक पार्टी बंद केल्यो म्हूण काय राजकारण्यांनीच हाडलो प्रेशर. ड्रग्स पार्ट्यांचे वयर मेरेन नेक्सस. काँग्रेसीत आशिल्लो जाल्यार जिखप जावपाचे कुस्तार. विनोद पालयेकाराचे एडॉन. वराक 200 किलोमीटर धांवपी भारताची पहिली सेमी हाय स्पीड एसी ट्रेन तेजस एक्सप्रेसीक मुंबय सावन पावतो. पहिली ट्रीप मुंबय करमळे 3 सुट्टा, मध्यान राती पावता. सावड्ड्या गलगलाक आयिल्ल्या पोन्ने फुटब्रिजा कडेन शिटकावणेचो बोर्डूच ना. पूल काडटा तेन्ना काडात, पयलीं बोर्ड तरी लायात. सावड्डेकार कुडचडकारांची मागणी. धरणा खाला बुडिल्ले कुर्डी सांगेच्या सोमेश्वर देवस्थानाचो वर्सुकी दीस दबाज्यान साळावलेचे उदक देंवतकीच मे म्हयन्यांतच लोकांक मेळटा सोमेश्वराचें दर्शन. आनी ऑल इंडिया बोर्ड सेलिंग सर्तींत गोंयचो डॅन कोयेलो रसल लोबो रौनक पै परजळे. गोंयच्या राज्यसभा खासदाराची वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. वेंचणूक 8 जूनाक जातली आनी ताचे पयलीं 22 मायाक वेंचणुकेचें नोटिफिकेशन येतलें म्हूण पयलीं जाहीर केल्लें. मात सध्या केंद्रीय वेंचणूक आयोगान राज्यसभेचे वेंचणुकेची अधिसुचोवणी होल्डार दवरपाक लायल्या. वेंचणुकेची नवी तारीख रोखडीच सांगता म्हूण राज्यांतल्या अधिकाऱ्यांक केंद्रीय वेंचणूक आयोगान सांगलां. सध्याचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकाचो टर्म 28 जुलैक सोंपता. गोंयांत राजकीय पक्ष राज्यसभे खातीर आपापले उमेदवार थारावपाचे तयारेंत आसतना केंद्रीय वेंचणूक आयोगान सोमारा राज्यसभा वेंचणूकूच फुडें धुकलपाचो निर्णय घेतलो. गोंयचे एका आनी गुजरात आनी वेस्ट बंगालच्या सिटांचेर ही वेंचणूक जावपाची आसली. थारिल्ल्या शेड्युला प्रमाण 22 मायाक वेंचणुकेची अधिसुचोवणी काडपाचे आसले. त्या उपरांत 29 माया सावन नॉमिनेशन्स आनी 8 जूनाक वेंचणूक दवरिल्ली. मात 22 मायाक काडपा आशिल्ले अधिसुचोवणीच केंद्रीय वेंचणूक आयोगान होल्डार दवरल्या. गोंयचे अतिरिक्त मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती आनी गोंय विधानसभेचे सचिव निलकंठ सुबेदार दिल्ली वेंचणूक आयोगाच्या ऑफिसांत आशिल्ले. नवी वेंचणुकेची तारीख रोखडीच सांगता म्हूण केंद्रीय वेंचणूक आयोगान गोंयच्या अधिकाऱ्यांक सांगलें. गोंयचे सध्याचे राज्यसभा खासदार शांताराम नायकाचो टर्म 28 जुलैक सोंपता. 1.5 म्हयनो पयलीं वेंचणूक नाका म्हूण फुडें धुकल्ल्या आसतली अशें सध्या तरी सुत्रां कडल्यान समजता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. म्हादयचे केशींत कर्नाटकाचो एक्सपर्ट साक्षीदार कर्नाटका कडच्यान लाखांनी उखलून पेड साक्ष दिता. एखादो एक्सपर्ट पेड साक्ष दिता जाल्यार ती खरी कशी धरपाची काय म्हूण गोंयांत ट्रिब्युनला मुखार प्रस्न काडला. अशा एक्सपर्टाची साक्ष ग्राह्य कशी धरूं येता होच विशय तडीक लागूंक जाय म्हूण एएसजीचो प्रस्न. ट्रिब्युनलाची मुजत ऑगस्टा उपरांत वाडोवची म्हूण गोंय सरकारान केंद्रा कडेन मागलां. म्हादय ट्रिब्युनला मुखार सध्या म्हादय केशीत कर्नाटकाच्या साक्षीदाराची उलट तपासणी चल्ल्या. कर्नाटकाचो मुखेल एक्सपर्ट साक्षीदाराचोच सध्या वाद चल्ला. ट्रिब्युनला मुखार साक्ष दिवंक ताचेर कर्नाटक सध्या दर दिसा लाखांनी मोडटा. पळयात ताचे चार्जीस कितें ते. संबंदीत रिपोर्ट आनी म्हायती घेवन प्रेझेंटेशन तयार करूंक 5 लाख. ट्रिब्युनला मुखार साक्ष दिवंक उबो रावंक दर दिसा 50,000 रुपया. म्हादय केशीचेर दिल्ली वा बंगळुरात एखादी बसका वा चर्चेक आपयत जाल्यार दिसाक 25,000 रुपया. दिल्ली सोडून खंयूय बसका आसल्यार लॉजिंग बोर्डिंग चार्जीस कर्नाटकान दिवंक जाय. हॉटेल सादें सुदें न्ही, अशोका हॉटेलाच्या दर्जाचें.
IIT दिल्ली सोडून खंय यो वच करपाचें जाल्यार एअर कंडिशन टॅक्सी. मूळ रिपोर्ट सोडून आनीक कसली एनालिसीस करची पडटा आसत जाल्यार अभ्यास आनी कामाच्या व्याप्ती प्रमाण चार्जीस. एका एक्सपर्ट साक्षीदाराचेर कर्नाटक सध्या दर दिसा इतले कट दिता. असलो पेड एक्सपर्ट ओपिनियन कर्नाटकाक जाय तसोच दितलो हें गृहीत. ताची साक्ष ग्राह्य धरपाची काय ना हो मूळ प्रस्न गोंयचो ASG ट्रिब्युनला मुखार घालपाचो आसा. गोंय सरकाराच्या एजीनूय ह्या आर्ग्युमेंटाक तेंको दिला. इतले मजगतीं ट्रिब्युनलाची मुजत ऑगस्टात सोंपता. सरकारान ट्रिब्युनलाक मुजत वाडोवन दिवची म्हूण केंद्राक सांगलां. केंद्रान हे पयलींच ट्रिब्युनलाक वर्साचो प्राझ वाडोवन दिला. आनी आमकां तें मेळटलें. परत जुलयान हियरींग जावपाचें आसा. त्या वेळार हांव परत जुलयान वतलो पर्सनली आनी पुन्हा उमाजी भारतींग ज्यो WRD मिनिस्टर सेंट्रलाच्यो आसा तांकां मेळून तांचे कडेन डिस्कस करून ह्या विशयाचेर तांची मदत घेतलो. बट आमच्या बाजूक खुबश्यो फेवरेबल गोश्टी जातात. म्हण आमची जिखपाची संभावना जी आसा ती अदीक आसा आनी आमी ह्या बाबतीन जिखतले. कित्याक आमी प्रामाणीकपणान ह्या विशयाचेर प्रयत्न करता आनी आमची जी जिवनदायिनी म्हादई आसा तिचो आमकां फक्त एकूच सोर्स आसा उदकाचो. कर्नाटका कडेन तर कितकेच सोर्स आसात. ट्रिब्युनलाच्या अध्यक्षाच्या घरकान्नीक हॉस्पिटलायज केल्ल्यान सध्या म्हादयची सुनावणी 4 जुलय मेरेन फुडें धुकल्ल्या. ट्रिब्युनलाच्या 2 मेंबरांनी सध्या सुनावणी फुडें व्हरूंक हरकत ना. जाय जाल्यार गोंय सरकारची मान्यताय घेता म्हूण गोंयान तयारी दाखयल्ली. मात कर्नाटकाक केस जाता तितली फुडें धुकलूंक जाय म्हूण कर्नाटकान हरकत घेवन केस बद्द जुलयांत धुकलून घेतल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. GCAचे फंड फ्रॉड केशींत आतां बाळू चेतन मुल्ला फाटल्यान ईडीचें शुक्ल कास्ट. ईडीन GCAचो सेक्रेटरी बाळूची सोमारा चवकशी केली. ईडीन ह्या केशींत बाळू फडके सयत GCAचे पदाधिकारी चेतन देसाय आनी अकबर मुल्लाच्या आड EOCचे FIRच्या आधाराचेर गुन्यांव नोंद केला. सगळे जाण BCCIन GCAक दिल्ल्या कोट्यांचे फंड फ्रॉडाचे केशींत आरोपी आसात. EOCन ह्या पयलींच ह्या केशींत आरोपपत्र घालां. मनी लॉन्ड्रिंग एक्टा खाला रजिस्टर जाल्ले BCCI GCA फंड फ्रॉड केशीच्या तपासाच्या कामात GCAचो सेक्रेटरी बाळू फडके सोमारा पणजे ईडीच्या ऑफिसात हाजीर जालो. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बाळूची सुमार 5 वरां चवकशी केली. BCCIन GCAक दिल्ल्या कोट्यांच्या फंडाचो कसो गैरव्यवहार जालो ताची पाळामुळा उस्तुपाचे यत्न चल्ल्यात. तपासात मुख्य गजाल सोदून काडपाचेर फोकस आशिल्लो तो ते पयशे बाळून खंय पार्क करून दवरल्यात ते. फंड फ्रॉडाचे केशींत EOCन रजिस्टर केल्ले FIRच्या आधाराचेर ईडीनूय हे प्रकरणात FIR रजिस्टर केला. EOCन हे पयलीं GCAचो अध्यक्ष चेतन देसाय, सेक्रेटरी बाळू फडके आनी खजिनदार अकबर मुल्ला आनी आदलो अध्यक्ष दयानंद नार्वेकारा आड BCCIन GCAक दिल्ले 3 कोटींच्या फंडाच्या गैरव्यवहाराचे आरोपपत्रूय घाला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. लेट नायट म्युझिक पार्ट्यो बंद केल्यो म्हूण कांय राजकारण्यांनीच आपल्याचेर प्रेशर हाडलो. ड्रग्स पार्ट्यांच्या वयर मेरेन नेक्सस तयार जाला. तें मोडून काडप गरजेचें. आमदारान प्रामाणीकपणान फुडाकार घेतल्यार हें जावंक शकता अशें विधान फिशरीज मिनिस्टर विनोद पालयेकारान हेडोनात केलें. काँग्रेसीत आशिल्लो जाल्यार जिखप कुस्तार जावपाचें. गोवा फॉरवर्डांत गेल्ल्यान फायदो जालो अशेंय पालयेकार उलयला. 24 तास दिता हांव. खरें म्हणजे हांव हार्डली 3-4 वरां न्हिदता. मतदारांकूय टायम दिवचो पडटा. लेट नाईट पार्टीज बंद कर म्हणून सगळ्यात पयलीं लोकांचो समज जालो हें आनी कितें काय म्हणून आनी ताजे खातीर तुमचेर दबाव आयलो काय कितें? नाही म्हजेर दबाव भरपूर आयिल्लो. आमच्या दोळ्या समोर आमची भावी पिढी जी आसा ती पिढी बरबाद जाता आनी कोस्टल बेल्टाक तर एकदमच ताचो उद्रेक जाल्लो आसा. पूण तो स्टँड घेता आसतना म्हाका भरपूर विरोध जालो. ह्या वेवसायान जे लोक आसात तांची पाळां मुळां मुख्य राजकारण्या मोठमोठ्या राजकारण्या पर्यंत पाविल्ली आसा. त्यामुळे म्हाका भरपूर विरोध जालो तसो. पण हांव ठाम रावलो म्हाज्या भुमिकेचेर आनी म्हाका माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर हाणें खूब सपोर्ट दिलो. कारण्यांची हितसंबंध इतले गुंतल्यात की एक राजकारण्याक सुद्दां ते करतलो जाल्यार खूब फायट दिवची पडटा. कित्याक हेजी पाळां मुळां इतकी खोल रुतल्या, भरपूर खोल रुतलेली आसा आनी हातून
असे लोक आसात की हांव सांगू शकना असे लोक आसात हातून त्यामुळे ती पाळामेळा इतकी घट्ट रुजलेली आसा. तुमकां दिसलें की काँग्रेस सोडची हय. तुम्ही बीजेपी भितर गेले ना तुम्ही गोवा फॉरवर्डा भितर आयले. अध्यक्षांचे म्हजे आनी तत्कालीन अध्यक्ष अजूनही आसात ते तांचे मदीं आनी म्हज्या मदीं थोडो मतभेद जालो. तुम्ही जर काँग्रेस उमेदवार म्हणून राविल्ले हय जिखप कठीण आशिल्लें. हय निश्चित जिखपाक कठीण आशिल्लेच. तुम्ही म्हणटा की गोवा फॉरवर्डा भितर वचून तांचो उमेदवार जाल्ल्यान हय तुमचो जिखपाचो मार्ग बरोच सोंपो जालो. सोंपो जालो अशें म्हाका काँग्रेस आशिल्ले जाल्यार कठीण आसता. कठीण आसपाचो. 30 मे पर्यंत म्हाका त्यांनी ऑडिट दितले ते आनी म्हाका थोड्यो कंप्लेनी आयल्या की थोड्या जाग्याचेर पयशे पे केल्या कॉन्ट्रॅक्टरांक प्रोजेक्ट जाला म्हणून दाखयला पूण अस्तित्वांत थंय प्रोजेक्ट ना. खंय तरी एक्शन जावपाक जाय अशें दुसरी गजाल रूज जाता. हांव पारदर्शक रित्या ती ऑनलायन करपाचो आतां प्रयत्न करतलो ज्यामुळे लोकां मदीं एक पारदर्शकता निर्माण जातली. दुबावाक जागो आसचो ना. हांव दिल्ली वचून आयलो. आमचे कृषी मंत्री राधामोहन सिंग हांची हांवें भेट घेतली आनी थोडे फंड्स हांवें अप्रूव करून हाडले थंय ते जॉयंट सेक्रेटरी जे आसात. गोंयकाराक ताजी नुस्तें सवाय केन्ना मेरेन खावपाक मेळटलें तुमचो मेन प्रॉमिस सामकें. हय हय केन्ना मेरेन आमच्या मॅनिफेस्टोन ते आमी दिल्लेच आसा. आनी आमी आतां एक कॉर्पोरेशन तयार करतले. त्या कॉर्पोरेशनाच्या हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसता हय सेम त्याच धर्तीचेर ते कॉर्पोरेशन करून आमी लोकां भितर सबसिडायज नुस्तें कशें दितले हाजो प्रयत्न करतलो. जाय जाल्यार आमी तशेंच गाडे सुद्दां करून दवरतले. पण give it break.